हे गांवचे लोक आसा ह्या लोकां फुड्यान मोठी ज्यो मुख्य समस्या आसा त्यो कितें आसा तुमकां? मुख्य समस्या म्हणजे लोकां आयज मोरपिला पंचायती उदकाची जी मोठी समस्या बेजीक निड्स म्हणटा ते उदक ना. रस्त्यांनी जी 18 वर्सां जाली डांबर जाल्लो आयज पर्यंत त्या गांवांत डांबर जालो ना. आनी थर्ड म्हणल्यार जे गांवांनी येतसन तुमी पळयले आसतले कित्याक एक LED सुद्दां रस्त्याक खांब ना, म्हळ्यार लायटीचे हे ना. कित्याक लोक रातची 12 कामां वचपून येवपाचे आसता, तांकां रस्त्यांनी लायट ना, ती एक मेन गरज आसा. आनी तशेंच उदकाची म्हणले तुमी, उदका म्हणल्यार कसलो इश्यू आसा उदकाचो? उदक म्हणटा आयज जायकाचे सगळ्या पंचायती जायकाचे कनेक्शन बसयल्या. जायकाचे उदक आयज पर्यंत त्या घरा पावले ना. फक्त झरीचे उदक ते टाक्या घालून लोकांक आयज पर्यंत दिल्ले आसा गव्हर्मेंटान. फक्त एकूच उदका इश्यू लागून म्हणटा हांव काणकोणा जावं केप्यां जावं जे किडनीचे पेशंट मेळटा, जो हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणटा किडनीचे पेशंट चड मेळटा, ह्या कारणाक लागून मेळटा. आयज पर्यंत फिल्टर ना ह्या मोरपिला पंचायती. एकूच पंचायती झरीच्या उदकाक फिल्टर बसयल्लो ना. ताका लागून लोक डायरेक्ट उदक ड्रिंक्स करता. ताका लागून त्या उदकांत लोकांक डिजीज मेळटा. ताका लागून ते किडनीचे पेशंट चड मेळटा. ज्या जाग्यार उबे आसा तुमकां पळयन दिसता जे घर आसा पळय, गेली कितली 20 वर्सां रावतालो तो मनीस पत्र्याच्या चुट्टाच्या हितून रावतालो तो. एक मनीस 2 म्हयने फाटीं आयलो की बरें मागपी आयलो, तेणे कितें तरी पत्र घालून दिले. हांव म्हणटा गव्हर्मेंटा कडेन मागता की गव्हर्मेंटान ह्या असल्या घरांचेर लक्ष घालचें, जणू करून ह्या लोकांक सबसिडी ज्यो बेनिफीट आसा त्यो मेळोवन दिवचे. कित्याक हे कंप्लिटली हे घर जालें ना आयज पर्यंत, फक्त इतल्यान शेड घालून कोण दिले आसा. हांव गव्हर्मेंटा कडेन लागता की चारूय सायडीच्यान पयले ते काबेत घालून रावता. गव्हर्मेंटा कडेन लागता की गव्हर्मेंट तो ह्या घराचे टॅक्स भरता, त्या टॅक्साचो गव्हर्मेंटाक तांकां फायदो बेनिफीट कितले ट्रायबल हितून कितले सबसिडी आसा त्यो आयज गव्हर्मेंटान ह्या लोकांक मेळोवन दिवच्यो, इतलें मागता गव्हर्मेंटा कडेन. ज्या प्रमाणे वयर तुमी पळयला आनी घर आसा, तशेंच हे पळय हें घर, ह्या घरांक बी फॅमिली रावता. जे चुट्टाचे आसा हेका कांयच सपोर्ट ना. जेन्ना आतां पळोवपाक गेल्यार आतां मार्च म्हयनो आसा आनी थोडे तेंपान पावस, अशेंच करून तेणी फाटली कित्येक वर्स अशी ह्या झोपडे रावन काडल्या. हांव बोरीगोटो जे मोरपिला पंचायत येता त्या गांवचो. तर आमच्या गांवां जी मेन आमकां जी बेजीक नीड ही जाय म्हळ्यार तें उदक. आनी आयज उदका लागून आमच्या गांवचे लोकांक जावं आमची फॅमिली जावं आमच्या गांवांत ज्यो फॅमिली जे आसात जे खरे अशे खुबशे त्रास जातात. उदका लागून आमी एक 5-6 किलोमिटर देखून गाडी घेवन वचून गाडयांक कळशी जे आसा ते भरून घेवन देखून आमी उदका घरा आमी सोय करता उदकाची. आयज आमच्या गांवांत टॅप आसले जे पब्लीक टॅप जे आसलेले ते डिस्कनेक्ट जाल्यात. आनी जे घर जल जे म्हणटा ती त्या स्किमीन तेमी घरां घरान टॅप दिलात. बरें काम आसा, जे टॅप दिलाय ते बरें काम आसा. बट त्या टॅपांक जो उदकाचो सोर्स जो आसा तो तेमी आजून तयार केल्लो ना.
त्या उदक जें येता तें आमचें झरीचें जें आमी पब्लीक टॅबाचें आमची लोकांनी जी पायपलायन जी पायप ती दिल्ली ती गव्हर्मेंटान आसलेली बट काम आमच्या गांवच्या लोकांनी केलेलें त्या टायमाचेर बरें पयलीं केलें तें आनी ते टॅप जे आसात पब्लीक आनी ते डिस्कनेक्ट जाले आतां सद्या तरी उदक जे टॅप दिलाय तितूंत एक घरा उदक येता दुसऱ्या घरा उदक येना तर पब्लीक टॅप जो आसलो तो डिस्कनेक्ट जाला आनी घराचो टॅप आसा मुगे घरा उदक येयला त्या घरा उदक मागीर त्या मनशान उदक खंयचें हाडपाचें हांव कितें म्हणटा सोर्स उदकाचो पयलीं तयार करात आनी मागीर लोकांक जी फेसिलिटी उदकाची दिवपाक जाय ती बरी करून दियात आनी सेकंड थिंग जे आसा जी कनेक्टिविटी जे नेटवर्क आमच्या गांवांनी नेटवर्काचो इतलो प्रॉब्लेम आसा आयज हेजे फाटली ऑनलायन ज्यो भुरग्यांच्यो जावं स्टँडर्ड वायज ज्यो एग्जाम जावं क्लासीस ज्यो चालू आसलेल्यो तेमकां नेटवर्का पासत हिंग साकून म्हाका दिसता 2-3 किलोमिटर आमी आयज आतां देखून हांव पळय नेटवर्काक येयल्लो मुगे काम आसा पसून सो ह्या म्हाका मिडिया जे आसा तेंचे थ्रू आतां तुमकां सांगपाकूय म्हाका मेळ्ळें हिंगा कित्याक जे नेटवर्क खरें गरजेचें भुरग्यां पासत हिंग आसा ऑनलायन क्लासीस जावं कसलेंय जें ऑनलायन जें वर्क जें आसा तें पॉसिबल ना सद्याक आनी हेजे मुखार म्हाका दिसता तें गरजेचें जें आसा नेटवर्काचें तें हिंगा आमच्या गांवांत जाय आनी तशेंच जावं खंयची ग्रावंड्स जावं स्पोर्ट्सा जावं खंयचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं कसलेंय एक डेव्हलपमेंटाची जी गरज आसा ती हिंगा खूब म्हळ्यार खूब गरजेची आसा जो पर्यंत आजून जालें ना आनी